देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्तांक भोव मोगाच्यान देवाची कृपा आमकां सांगाता मेळटा ह्या पवित्र दिसा भोव पळय सक्रामेंताचें आराधन करून आयचो दीस साबातोचो दीस सोमियाचो दीस आरंभ करूंक तर आमी गावया गीत गोपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार उंड्या रुपार तूं नीज आसाय आल्तरार हें गीत आमी गावया आमच्या दैवी गायना बुकांत K2 ऑन पेज नंबर 148 पान नंबर 148 गीत नंबर K2 समया जेजूक आमच्या मध्ये आमी व्हडा भक्तीपणान स्वागत करूया. गुपीत म्हज्या देवा तुका नमस्कार उंड्या रुपार तुनी आसाय आल्तारा काळीज म्हजें सगळें तुका काळजाता कित्याक नियाळ तुका सगळें सलवता देखून आपूण साकून पारकूंक नजो एकाच उतरार तुज्या भावार्थीर मोजो देव सांगता तेंच भक्तीन सत मानता हे सताचे उतर सत स्मून वोपता खुर्सारली पोनासले एक स्तें देवपण हांगाली पळयताय ते तुजे मनशापण पूण हांव दोनी सदां पातयेवन उसरता आनी तुगे सोरान मागलेंच मागता सांतो मासा परी गायना पळयता तरी तुका मोजो देव म्हूण उसरता तांगी म्हाका सदां तुका चडपातये तुजेर आशा दवरूं तुजो मोग करूं. हालेलुया 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 अर्गान तुका जेजू हालेलुया जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू स्तुती तुका जेजू हालेलुया 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 अर्गान तुका प्राप्त तुका जय जय तुका स्तुती तुका आराधना तुका स्तुती तुका महिमा तुका वाखणता तुका गायता तुका परगडता तुका तुझी स्तुती गायता तुका उंच उबारता तुका परगडता तुज्या नावाक आमी महिमा दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्गा संवसाराचो रचणार आनी देव गुपीत तरान ह्या भोवपळी सक्रामेंतांत हजर आसा. ताजें आराधन करचें केदें वर्तें भाग आमचें आमचो मान ताका आमी बागोवया आमचें मन ताका आमी संपूर्ण तरान खालतें करया आमचें काळीज ताच्या मुखार सरपडोन आमची सगळी कूड मातनी आमचें म्हणलें सर्वस्व ताका मान बागोवन दी आनी ताच्या हाजरपणांत आमी संतोश भोगया
पास्कांच्या काळार आमी आसाव, आमी समयाती पुनर्जिवंत जाल्या. हो संतोष म्हजो आनी तुजो जावं दी. रोमाकारां बरयल्लें पत्र अवसर 6:8 म्हणटा, रोमन्स चॅप्टर 6:8, जर क्रिस्तांत थंय आमी मेल्या तर ताचे सवे आमी जिवंत जातल्या आनी सासणाक जियेतल्या. पळय समया जेजू क्रिस्त थंय आमी जियेता, आमी पुनर्जिवंत जाल्या. ह्या पुनर्जिवंतपणाचो संतोष आमचो जावं दी. समी जेजू पुनर्जिवंत जालो म्हळ्यार जायते संगती थंयसर आटापून आसात. समी जेजू जैतेवंत जालो, समी जेजू जैतेवंत जालो, आमचो देव जैतेवंत जालो आनी जैतेवंत जालो देव आमच्या सांगाता आसा. पळय तो आनी खंय सरकार या आनी खंय तो ना, बगार आमच्या सांगाता तो आसा, कित्याक तो आमचो मोग करता. तिसरें जावन आसा, आमी ताचे थंय जैतेवंत जावन आसा. ह्या संवसाराच्या पातकाच्या बांदपासांचेर, देंवसराच्या सैतानाच्या हर एका जाळांचेर पासांचेर आमी समया जेजू क्रिस्त थंय ताच्या पुनर्जिवंतपणांत आमी जैत जडटा. चवथें जावन आसा, देंवसराक सैतानाक खोटेपणाक आमचेर कसलोच अधिकार ना. बगार आमी समया जेजू क्रिस्त थंय खोटेपणाचेर जैत व्हरता. पांचवें जावन आसा, पवित्र पुस्तकांत जें कितें बरयलां प्रभा तें सगळें समया जेजू क्रिस्त थंय पूर्ण जालें, संपूर्ण जालें, जारी जालें. पवित्र पुस्तक आमच्या जिवितांत जारी जाता, मात न्ही मनशा कुळाच्या चरित्रेंत पवित्र पुस्तक संपूर्ण जाता, परिपूर्ण जाता, जारी जाता. देखून आमी कधीच भियोवची, खावजेवची, अपाधेर भोगची गरज ना. आनी सवें जावन आसा, वय आमी देवाच्या त्या वर्त्या पुनर्जिवंतपणाच्या सतांची खबरदारी आनी ती जबाबदारी म्हज्या तुज्या हातांत देवान घाल्या. वय आमी पुनर्जिवंतपण आमच्या जिवितांत आमी परगट करी जाय. तर मोगाच्यानो आमी पुनर्जिवंतपणाच्या संतोशान उमाळोन गावयान तें गीत H29 आमच्या दैवी गायना बुकांत, गीत नंबर H29 आमी काडया. पान नंबर 87, पेज नंबर 87, हिम नंबर H29. दीस रात संतोशान नाचता, यात्रेक पयना वाट चलता, कित्याक देवाचो हात जिणयेंत हांव देखता. कारण ह्या संतोशाचें होय तें वर्त्या गुटाचें, कित्याक बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. पुनर्जीवन जेजू तुजे थंय जियेता. देखून संतोशान ताळयो पेटोवन आनंदान हें गीत आमी गावया. संतोषान नाचता, यात्री पयना वाट चलता, कित्या देवाचो हात जिणेंत हांव देखता. कारण ह्या संतोषाचे वयते वर्त्या गुटाचे, कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता, हालेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता, हालेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोशान नाचता, आशिर्वादेन हांव चलता, कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. दिसा संतोशान नाचता, आशिर्वादेन हांव चलता, कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. वय बुजवणदार म्हजे थंय जियेता. वय पुनर्जीवन जेजू तुजे थंय जियेता. काळीज भरलेलें पातान नाते म्हाका समाधान, आयकलें तेन्ना जेजू मेलो खुर्सार. ताच्या पांयां सर पडलो, स्वादी शांतीन हांव भरलो, आतां सोडवणदार म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता, हालेलुया तो म्हजे थंय जियेता. जियेता जियेता जियेता, हालेलुया तो म्हजे थंय जियेता. दीस रात दिसा संतोशान नाचता, आशिर्वादेन हांव चलता, कित्या बुजवणदार म्हजे थंय जियेता.
दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंयची येता पळय तो आमच्या सांगात आसा पुनर्जीवन जेजूचो अनुभव आमी करया तो आमकां बुजयता आमच्या दुखां पसून काडटा आमचो काळोख उजवाडान तो बदलता आमच्या समस्यांक सगळ्या तो परिहार दिता सगळे तत्वार बदलून आशिर्वादांनी बेसावांनी तो भरता त्या पुनर्जीवन देवाक आमी काळजांत लावन अर्घ आनी होकार दिवया म्हजे संगीत तो आसा गरजे आकांतांत पावता स्वता सुकण्या बरी सोडा हांव भुगता आत्मनियंत्रीत करता जेजू म्हाका सांबाळता कित्या बुजवणदार म्हजे थंय येता जियेता हालेलुया तो म्हजे थंय येता जियेता हालेलुया तो म्हजे थंय येता दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता पुनर्जीवन जेजू आमच्या थंयची येता वय जाल्यार आमी संवसारी वस्तूक लाभदाना संवसारी वस्तूंक आमी परवा दिना बगार देवाच्या हजरपणांत आमी जियेता आमचे दिश्ट सरकार आमी खंचयता संपूर्ण एक नवें जिवीत आमी जियेता समया जेजू क्रिस्त थंय आमी एक नवी रचना नवी सृश्टी आमी जाता संवसारी वस्तूंना ताची म्हाका परवना सांडला हांवें सबाते बादी राती दिसां बदलल्या कन बेजारे पयस धांवल्या आतां सोडवणदार म्हजे थंय जियेता हालेलुया तो म्हजे थंय जियेता हालेलुया तो म्हजे थंय येता दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता दिसा संतोषान आसता आशीर्वादेन हांव चलता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता कित्या बोजवणदार म्हजे थंय येता म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर ह्यो संगती हांव तुमच्या लागीं उलयलां म्हणटा समी जेजू जो हांवच्या वांजेलांत 15व्या वस्वरांत 11व्या बोडीर समिया जेजू थंय आमी एकवट आसतना तो जावन आसा खरी धाकवाल आनी आमी जावन आसा हांव फांटे आमी ताचे थंय एकवटान रावता आसतना आमी फुलां बरीत जाता फळां बरीत आमी जाता जशीं फुलां फुलतात सबाय पासारतात आनी परमळ विस्तारायतात की त्याच रितीन समिया जेजू थंय आमी एकवट आसतना ती अपुरबायचीं फुलां पवित्र आत्म्याचें फळ पवित्र आत्म्याची देणी पवित्र आत्म्याची सकत आमच्या थंय उजवाडाक येता आनी आमच्या थंय संतोष भरोन ओमतोच्या मापान थंयसर आसतात हय हांव आयलां तुमकां जिवीत मेळो म्हणून भरोन ओमतोच्या मापान तें मेळो म्हणून देखून आज समियाचो दीस आयताराचो दीस आयचो दीस समियाच्या हाजरपणांत आमी खर्सूंचे केदोर तें भाग देखून देवान आमकां कृपा दिल्या सगळ्या संवसारार विविध जाग्यार आमी आसल्यार विविध कुटुंबाची आमी विविध आमच्या घरांनी वस्तेच्या जाग्यार विविध देशांनी विविध गांवांनी आमी आसल्यार समिया जेजू थंय आमी एकवटता आनी समिया जेजू थंय ती कृपा ते आशिर्वाद ते बेसांव आमचे थंय निरंतरी वाळून येता पुनर्जीवन जेजूचो अनुभोगी ह्या दिसांनी आमी जोडून आसा कोलोसे बरयल्ल्या पत्रांत 3ऱ्या वस्वरांत 1 आनी 2 वडीर देवाचें उतर म्हणटा जिवंत क्रिस्त तुमचे थंय जियेता होय जाल्यार सर्गींच्या वस्तूंक तुमी अत्रेगा कित्याक क्रिस्त थंयसर बापाच्या उजव्याक बसून आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया
वय जिवंत क्रिस्त तुमच्या थंय जी येता होय जाल्यार सर्गींच्या वस्तूक अत्रेगा म्हणजे आमचे दीस आमी सर्गीक वचोवया आनी थंयसर समी जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आसा. समिया जेजू क्रिस्त थंय आमी पुनर्जिवंत जिवीत जियेत आसतना समिया थंय आमी एकवटात आसतना आमच्या दोळ्या मुखार केदाळे क्रिस्त बापाच्या उजव्याक बसून आसलें दर्शन आसता. जर तर बापाच्या उजव्याक क्रिस्त बसून आसा आमी क्रिस्त थंय जिवन जालें हांव क्रिस्ताचे एकवटात आसा आमीच हांव आनी तूं हरी एकली प्रत्येक रितीन विशिश्ट रितीन आनी वैयक्तीक रितीन समिया जेजूच्या एकवटान बापाच्या उजव्याक आमी बसून आसा. आनी थंयसर बापाच्या उजव्याक आमचें जिवीत आकाशा वयल्यान नेकेत्रा बरी परजळोन आसा. आनी त्या वर्त्या जिविताक म्हाका आनी तुका आपोवणें मेळ्ळां. देखून सर्गींच्या वस्तूक आमी अत्रेगोया, सर्गींच्या वस्तूक आमी ताणेवया लालेवया आनी सर्गींच्या त्या सासणीक जिविता पासत आमी व्हडा उमेदीन फुडें सरया. बोपूय सक्रामेंताचेर आमी दिश्ट घालया. रोमाकारां बरयलें पत्र अवसर 8 वड 11 रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 11 सांत पावला मुखांतर देवाचें उतर म्हणटा समिया जेजू क्रिस्ताक जिवंत उठयल्लो देवाचो आत्मो तुमचे थंय दियेता होय जाल्यार समिया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जीवन केल्लो सर्वेस्वर देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमच्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखून मोगाचें न्हू आमी बोपूय सक्रामेंताचें आराधन करचें, बोपूय सक्रामेंताच्या हजरपणांत आमी जिवचें आनी सोमियाचो दीस आयताराचो दीस सोमियाचो दीस जावन एज द डे ऑफ द लॉर्ड आमी करसूं. आमी सोमिया सवेंत आमचो वेळ करशीत आसतना सोमिया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जीवन केल्लो सर्वेस्वर देव सोमिया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जिवंत केल्ल्या त्या आत्म्या उदेशी म्हज्यो आनी तुज्यो विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आमचे कुडी मोगाचे न्हू विनाशी. आमच्या कुडींत जायते पिडाशिडा आमकां दोसतात, जायते दुखी, जायते आळसाय, जायती पुरासाण, जायते तराचे रक्तमासाचे वंदवण्यो पातकाच्यो सवयो आमकां दोसतात. मात्र न्ही आमचें काळीज आनी आमचें मन आमच्या नियंत्रणाक आमकां येना. आमी पातकाक जियेता. पातका थंय जियेत आसतना जर तर पुनर्जीवन जेजूक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करता. समिया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जीवन केलो सोरपोदेदार देव समिया जेजू क्रिस्ताक पुनर्जीवन केल्ल्या त्या पवित्र आत्म्या उदेशी आमी आमच्या जिवितांत पातकाक मरोंक म्हणजे रक्तमासाच्या वंदवण्याक मरोंक आमच्या कुडीचेर आमकां नियंत्रण जोड घेवंक आमकां फोव करता. मात न्ही आमकां आमच्यो कुडी, आमची मनां, आमचें काळीज, आमचें व्यक्तित्व नव्या जिवान भरतलो. नवी बरी भलायकी तो आमकां दिता, नवी आशिर्वादां, नवी बेसांवां आमकां दिता. आमच्या व्यापार वैवटांत आमी करच्या त्या वावरांत इन आवर जॉब्स, इन आवर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इन आवर सोशल वर्क, सामाजीक जिवितांत, आमच्या राजकीय जिवितांत, आमच्या कुटुंबा जिवितांत, आमच्या आर्थीक जिवितांत, आमच्या जिविताच्या हर एका संगतींनी देव आमकां नव्या जिवान आनी नव्या आशिर्वादान भरतलो. आमी देखून देंवसाराचेर सैतानाचेर जैत वरी जाय, खोट्या सक्तीचेर जैत वरी जाय. देखून आमी गावया गीत H30 H30 पान नंबर 88 88 पेज नंबर 88 88 कंतर नंबर H30. दुस्मानाचें खोटें आमी नाश करूंक, सतानितीन सदां आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचें राज तें अंत करूंक, बोबाट मारून स्तुती होकलाप आमी गायता. दुस्मानाचे खोटे आमी नाश करूंक, सतानितीन सदा आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे रास्ते अंत करूंक, बोबाट मार स्तुती होगळाप आमी गायता. दुस्मानाचे खोटे आमी नाश करूंक, सतानितीन सदा आमी स्थिर रावूंक, सैतानाचे राज ते अंत करूंक, बोबाट मारू स्तुती होगळाप आमी गायता. हालेलुया 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 हालेलुया
हालेलुया हालेलुया हालेलुया हालेलुया. थोडा संतोषान आमी गावया. गारुडाच्या तरणाटपणा बरी आमचे तरणाटपण नवें जावन दी, उमेदीन बरो दी. गारुडा तरणाटपण येवचे बरी, आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. गरुडा तरणाटपण येवचे बरी, आत्म्याचे तरणाटपण म्हाका फावो कर. सोमी जेजू मोजे थंय जीव नासतना, अनवर मोजेर केदींच तें येवचे ना. सोमी जेजू मोजे थंय जीव नासतना, अनवार मोजेर केदींच तें येवचे ना. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूं. सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबात मारू स्तुती होगलाप आमी गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. थोडा उमेदीन आमी ताळयो पेटया. देवसारा सैतानाक आमी हुकूम घालया विथ द वर्ड ऑफ कमांड. अशुद्ध आत्म्यानो म्हाका सण पयसरा, खरी एक वायट सवय म्हाका सण पयसर. म्हज्या भावाच्या भयण्यांच्या जिवितांत हांव देवसाराच्या सैतानाच्या सत्यानो संपूर्ण तरां पयसरा. समया जेजूच्या नांवान खरी एका वायटाच्या खोडेपणाच्या सत्तेक हांव हुकूम घालता. भायर सरा, पयसरा. देवाची भुरगीं सुटका सोडवणीची भुरगीं. समया जेजू तुज्या कोर्साच्या जैतात आमकां जैतला पळय. देवसाराचेर, सैतानाचेर, लुसिफेराचेर, दुष्ट शक्तीचेर, हर एका माट मंत्राच्या पितीसपणाच्या सत्तेचेर आमकां जैतला पळय. संपूर्ण तरान सुटका आनी सोडवण आमकां लाभय. धर्मीक बारके दिसू जायनाका, जेजू थंय सदांच तूं जियेव राव. धर्मीक बारके दिसू जायनाका, जेजू थंय सदांसूं जियेन राव. सावळेन ताच्या तूं रावताना, ताळ्यो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना. सावळेन ताच्या तूं रावताना, ताळ्यो केदीन सरशीन तुज्या येवच्यो ना. दुस्मानाचे कोटे आमी नाश करूंक सदा नितीन सदा आमी स्थिर रावूंक. सैतानाचे राज ते अंत करूंक बोबाट मारून स्तुती होगलाप आमी गायता. हालेलुया 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 हालेलुया. Elohim Adonai, El Gibor, El Shaddai, Jehovah Jireh, Yahweh Yireh, Jehovah Nissi, Jehovah Shammah, Jehovah Gibor, Jehovah Shammah, Jehovah El Shaddai. Hallelujah. Elohim Adonai, Eli. We praise you, we thank you, we adore you, we glorify you. यीशुवे स्तोत्र, पिता देवरे स्तोत्र, पवित्र आत्मा रे स्तोत्र. प्रभु यीशु की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो. आदानी सदांकाळ सर्वेश्वराक महिमा जावं दी. हालेलुया 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 हालेलुया. हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयला. हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयला. हांव संवसाराक उजो पेटोवंक आयला.
आनी तो भरान जळतो पळोवंक हांव व्हडा अत्रेगान आसा. लुकास एवांजेल 12 वस्तर 40 आनी 9 लूक चॅप्टर 12 वर्स 49. सर्वोदिदार देवूस मनीस जावन ह्या संवसारांत जियेलो आमच्या मोगाळ समियान जेजू क्रिस्त थंय सगळ्या मनशा कुळाकच पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पेटोवच्या खातीर. जर तर कितेंय पेटल्यार हांगासर दिवे पेटोवन आसात, वाती पेटोवन आसात, पेटल्यार थंयसर उजवाड आसता, परजळ आसता, ऊब आसता, थंयसर नवेसांव आसता, थंयसर नवो प्रकाश, नवो उल्हास आसता. स्वामी जेजू पुनर्जीवन जालो ताचे उद्देश जावन आसता, ताजे मिसांव जावन आसता सगळ्या मनशा कुळाक पवित्र आत्म्याच्या उज्यान पेटोवचें. पवित्र आत्म्यान भरिल्ल्या वेळार आमचें थंय कितें बदलावण येता. स्वामी जेजूस म्हणटा जो आमच्या वांजेलांत 14व्या वसरांत 16व्या बडयेंत Gospel of St. John chapter 14 verse 16 onwards, if we read about the promise of the Holy Spirit by Lord Jesus Christ. तो म्हणटा हांव तुमकां अनाथा बरी सोडून वचना. बगार हांव सर्गार सोडून वचून बापा लागीं विनंती कर, तुमकां एक मजतदार धाडटलो. He is the paraclete, he is the counselor, he is the helper. तो तुमच्या खातीर विनंती करतलो, तुमच्या सांगात आसतलो, तुमच्या तर्फेन तो झुजतलो, तुमकां धैर्य दितलो, तुमकां सांगात दितलो. स्वामी जेजू जायते संगती सांगता आमकां पवित्र आत्मो आमकां अनाथा बरी जिवंक चडिना. थोडे पटी आमी एकलेच आसल्यार आमकां एकसूरपण भोगूंक तो दिना. ताच्या बदलाक 19व्या वळीर जॉन 14 वर्स 19 स्वामी जेजू म्हणटा पवित्र आत्मा आयिल्ल्या वेळार हांव तुमचे थंय जियेता देखून तुमी जियेतल्यात. म्हणजे आमचें जिवीतच स्वामी जेजू जातलें. स्वामी जेजूच आमचें जिवीत तो चलोवन व्हरतलो. म्हणून स्वामी जेजू म्हणटा म्हज्या बापाचे उपादेश पाळन म्हजेच सवेन तुमी रावतल्यात. पवित्र आत्मो आमकां देवाचे उपादेश पाळूंक आमकां कुमक करता, आमकां पवित्र करता, आमकां भाग्यवंत करता, आमकां कुरपेन भरता. आनी अशें देवाचे उपादेश पाळन आमी स्वामी जेजू थंय रावल्या वेळार सांतिसेम त्रिंदादीस देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो सांगाता म्हजे थंय तुजे थंय वस्ती करतले. आनी तेन्ना स्वामी जेजू आमकां मंदरसून म्हणटा जें कितें हांवें तुमकां सांगलां सगळें तो तुमकां उगडास हाडटलो. पळया पवित्र आत्मो म्हाका तुका आमच्या जिवितांत देवान येदोळ पर्यंत आमकां दिल्ले ते संदेश विविध थरान प्रवाद्या मुखांत, पवित्र पुस्तकांत, ताजे एकल्याच पुता स्वामी जेजू क्रिस्ता मुखांत, सुवार्ते मुखांत, सांभावला मुखांत, या क्रिस्तांव पत्रा मुखांत, वा आमकां मेळिल्ल्या बऱ्यांतल्या बऱ्या सर्मां मुखांत, आमच्या जिवितांत जाल्ल्या गणिता मुखांत देव आमचे लागीं येदोळ पर्यंत जें कितें उलयलां परतून परतून पवित्र आत्मा उगडास हाडटलो. जिवो उगडास म्हज्या काळजांत म्हज्या मनांत आसतलो. बावार्ता तावन केदेंच पयस सरोंक स्वामी जेजू तावन केदेंच मेकळो जावंक तो पवित्र आत्मा आमकां सोडचो ना. तो पवित्र आत्मो आमकां मागणें करूंक आमकां कुमक करतलो. थोडे फावटी आमी कशें मागचें, कितें मागचें म्हण कळनातल्या वेळार पवित्र आत्मोच आमच्या भितर तावन हास्कार सुस्कारांनी देवा लागीं मागोवंक आमकां कुमक करतलो. देखून म्हाका ह्या दिसांनी आमी पवित्र आत्म्या खातीर कितल्या व्हडा उमेदीन अत्रेगान मागोवंक जाय. कित्याक पवित्र आत्म्यान आमी अभिशेक जाल्ल्या वेळार मात्र आमची क्रिस्तांव जिणी आमी खरेपणी देवाक मानवाच्या बरी जियोंक जाता. आमची रिलिजियस जिणी एक याजाक जावन, एक रिलिजियस सिस्टर जावन, धर्म भाव या भयणी जावन, ह्या आमच्या जिवितांत आमकां दिल्ली ती जबाबदारी जावंक पुरो आमच्या कंपनींत, आमच्या बिझनेसांत, आमच्या शेता बाटांनी, आमच्या कुटुंबांत, एक वडील जावन, एक बापय जावन, एक आवय जावन, एक घोव आनी बायल जावन, या मालगडो पूत जावन, या ल्हान भुरगो जावन, या प्रायवंत जावन, जे कितें जबाबदारी मिसांव आसा तें जारी करूंक पवित्र आत्मा मोगाच्या न्हू आमकां मजत दिता. मात न्ही आमचे खातीर देवा लागीं विनंती करता, आमकां मागोवंक शिकयता पवित्र आत्मो. आमच्या मागण्यांत आमकां सबार फावटी आळसाय येता, न्हीद येता, झेम येता, नाका म्हण बगता, नास्तीकपणाची चिंतना भोगणां आमचें तें उदेच आसतना पवित्र आत्मो आमकां गरुडा बरी नवें तरणाटपण आमच्या जिवाचें दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हणटसून स्वामी जेजू म्हणटा समाधान हांव तुमकां सोडून वेता. 20 आनी 7 वळ जॉन चॅप्टर 14 वर्स 27. पवित्र आत्म्या ते मोगाच्यान आमकां समाधान मेळटा. संवसार असलें समाधान दिवंक शकना. पवित्र आत्म्या ते मेळचें समाधान केदें व्हरतें आमकां सगळां बगसूंक आमकां करपा मेळटा. कोणी आमची टिका करून दी, कोणी आमकां आडपाय दिवन दी, कोणी आमकां अन्याय करून दी, कोणी आमकां मोस करून दी, कोणी आमच्या फाटल्यान उलोवन आमकां सकला घालूंक आमकां देसवाड करूंक प्रयत्न करून दी.
पूण आमचें तें आसता तें समाधान, कित्याक देव आमच्या सांगात आसा. सकट संगती आमच्या जिवितांत देव बऱ्याक पडाशें करता. तर मोगाच्या न्हू ह्या वखदां आमी पवित्र आत्म्या खातीर लालयोन मागया. देण्याच्या दातारा म्हणलें तें गीत आसा आमच्या कांताराच्या बुकान, J7 ऑन पेज नंबर 135 135 पान नंबर 135 गीत नंबर J7. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेदारा. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेदारा. जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मोच्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. जानवायेन तुझ्या भरमोनाक मोच्या, कुरपेन भर म्हाका दिवंक तुका सेवा. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेदारा. भावार्थ गुण कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवार. भावार्थ गुण कर, दुभाव पयस कर, वायटा वेगनांतले सदांच तूं निवार. देण्याच्या दातारा, कुरपेच्या सागोरा, सर्गीच्या रसणारा, आत्म्या पदवेदारा. पवित्र आत्म्या खातीर आमी मागया. समया जेजूक पुनः जिवंत केल्लो तो देवाचो भोव पवित्र आत्मो तो आमच्या थंय येता आसतना माथ्यार थावन पांयां पर्यंत आमच्या कुडीन कसलीय पिडा आसल्या तो गुण करता. कोविड पिड्या वरवीं कितलेशे जाण कश्ट जातात, ICUंत आसात, MICUंत आसात, व्हेंटिलेटराचेर आसात, थोड्यांक ऑक्सिजन सयत उणें जालां. तसल्या पासत विशेष रितीन मागया. बॉम्बे अंधेरीचो आमचो भाव रिचर्ड व्हेंटिलेटराचेर आसा, ऑक्सिजन ताच्या कुडीन उणें जावन आसा. ताजे खातीर आमी मागया. पॉल डिसोजा म्हणलो किरांतलो फिरगेचीचो मास्काट थंयसर व्हेंटिलेटराचेर आसा कोविड-19 वरवीं. सोबार जाण बॉम्बेंत, बँगलोरांत, आमच्या गांवांत, परगांवांत, विविध देशांनी, कुवेटांत, बहरेनांत, साऊदी अरेबियांत, दुबय, मास्कट, सोबार जाग्यांनी कोविड-19 वरवीं कश्ट आसा आमचे भाव आनी भयणी. तांचे पासत आमी मागया मात न्ही. ह्या आराधनांत वांटो घेतल्या हरी एकल्यांत पवित्र आत्म्याच्या विशेष कृपेन हरी एक पिडा गुण जावन दी. कॅन्सर, पायल्स, मुला व्याधी, कॉलॉन कॅन्सर, आनकिडीचे कॅन्सर, लिव्हर कॅन्सर, किडनी फेलियर, फाटीच्या कण्याची दूख, स्लीप डिस्क, दमरागांठी अस्कस जाल्यार ह्या पांयांच्या हाडांनी बोळणां, जायते इन्फेक्शन जावन हाडाच्या भितर असले बोन मॅरोचे समस्या जाल्यात, माथ्याचे खेस सट्टात विशेषता. ह्या विशेष तरान मानसीक पिडा आयल्या, रातीक न्हीद पडना, मानसीक कस संकसाचा नाका जाल्ली, चिंता नाका जाल्ली, भोगणां काळजांत येतात, निराश जाल्ल्यान, देदेस्पर जाल्ल्यान
देवाचो पवित्र आत्मा तुमकां गुण करता. समी हांव जेजू तुज्या भोव पवित्र आत्म्याती सर पिडा शिडा गुण कर. कुडींत असले मारे कार बॅक्टेरिया व्हायरस सगळे नितळ कर. सगळ्या कुडींत नवी बरी भलायकी दी. डायबिटीज उणें कर, काळजाची पिडा उणें कर, हर एक पिडाक शिडा गुण कर. आशीर्वाद घाल व्यापार वहिवाटाचेर, शेता भाटांचेर, आमच्या वावराचेर. साबार जाणांक सारको सांबाळ मेळना, तांकां बरो सांबाळ मेळा शंकर. सांबाळ तांकां प्रमोशन मेळा शंकर. अर्ध सांबाळ मेळटलें परतून संपूर्ण सांबाळ तांकां मेळा शंकर. आमच्या बिझनेसांत सगळीं देसवाड जाल्ली नव्यान आसा कर. लाभ जायनातल्या त्या बिझनेसांत व्यापार वहिवाटांत लाभ जाय शंकर. आमच्या शेता भाटांनी बरें बेळें जाय शंकर. आमी हाती धरले हर एक काम ते पावता पावय शंकर. घर बांदून सुरू केलां वेळार तें घराचें काम अखेर जावं दी. बांयकडून सुरू केल्या त्या बांयत बरें उदक मेळोवन दी. बोरवेलांत बरें उदक मेळोवन दी. शेता भाटांनी आनी तांच्या फुलां झाडांनी जाल्ली ती कीड पयस कर. 100 वांट्यांनी प्रति फळ तांच्या वावराक तांकां फोव कर. हे पवित्र आत्म्या देवन ये. तुजे कृपेन, तुज्या आशिर्वादांनी, तुज्या बसावांनी हे पवित्र आत्म्या देवन ये. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुझे थावन केदीस पयस करिनाका. वर्णूंक तुका दिभास म्हाका तुझे थावन केदीस पयस करिनाका. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सुरगीच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा. देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गीच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा. आत्म्या पदवेधारा. आत्म्या पदवेधारा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. पवित्र आत्म्याच्या विशेष अभिषेका खातीर मागा. तुमचे कसलो गरज आसा त्या गरजांनी पवित्र आत्म्याचो अभिषेक मागा. पवित्र आत्म्याचे आशीर्वाद, पवित्र आत्म्याचे बेसांव मागा. पवित्र आत्म्यान सर तुमच्या गरजांनी देव तुमकां पावतलो. पवित्र आत्म्यान तुमकां पुनर्जीवात्मनाचो अनुभव दितलो. तुमच्या जिवीत तसं नवें जातलें. हर एक वायट सवय सोडून, हर एक आळसाय आनी खोटेपण सोडून, हर एक महापातकांतल्यान अलग रावून पवित्र आत्मा तुमकां बळ दितलो, सकत दितलो. मागा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका खातीर. मागा पवित्र आत्म्याचो उजवाड परजळो दी. हर एक अंधकार न पयसावन दी. हे पवित्र आत्म्या तुजो उजवाड मंगय. हे पवित्र आत्म्या तुजो उजो पेटय हर एका काळजांनी, हर एका मनांनी, हर एका कुटुंबांनी, हर एका गाजारी जोड्याच्या गाजारी जिवितांत, हर एका रिलिजियसांच्या त्या रिलिजियस जिवितांत, धार्मिक जिवितांत तुझो उजो जळय. हे पवित्र आत्म्या तुझो उजो जळय. जळोवन दी आमची काळजां, जळोवन दी आमची मनां. सगळे मनशाक देवा ते पाठी सरून दी. कोविड-19 व्हायरस संपूर्ण तरान देशवाड जावन वचून, संपूर्ण तरान नाश जावन वचून ह्या खरकात हांवन मनशाकुळा बेगीन सुटका लाभय. हालेलुया 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 हालेलुया. आज पास्कांचो तिसरो आयतार. ह्या तिसऱ्या आयताराची वाचपां आमी नियाळ करया. पयलें वाचप धर्मदूतांची कृत्यां बुकान 3ऱ्या वसवरान 13व्या बडीतावन 15वी बोड पर्यंत आनी उपरांत 17व्या बडीतावन 19वी बोड पर्यंत आमी नियाळ करया. Acts of the Apostles chapter 3 verses 13 to 15. अब्राहमाच्या, इजाकाच्या आणि जाकोबाच्या देवान आमच्या पुर्वजांच्या देवान जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेवंत केलो. तुम्ही ताका पराधीन केलो आणि पिलाता हुजीर ताका तुम्ही नाकारलो
पिलातान ताका सोडचो म्हूण निश्चित केल्ल्या वेळार भाग्यवंत आनी नितीवंत जावन आसलेल्या ताका तुमी नाकारलो. एक खुनीकाराक तुमकां सोंड दिजय म्हणून तुमी मागलें आनी जिविताच्या कर्ताक तुमी जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो. ताका आमीच साक्ष. ताजे उपरांत 17व्या बळयेंत तावन 19 बोळ. तरी भावानो, हें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां म्हूण हांव जाणां. पूण देवान आपल्या क्रिस्तान कस सोसूंक जाय म्हूण समेस्त प्रवाद्या मुखांतर आदींच सांगून दिलां. तें हे परी सिद्धी केलें. तुमी तर देवा थंय फाटीं परता. तुमची पातकां पुसून वेचे खातीर जिणी बदला. मोगाचें न्हू. समी जेजू पुनर्जीवन जाल्या उपरांत सर्गार सोडून वेता आनी बापाचो पवित्र आत्मो आपल्या शिसांचेर, मरियमेचेर आनी 120 जाणां भावार्थ्यांचेर तो धाडटा. पेंतेकोस्ताच्या दिसा पवित्र आत्म्यान अभिशेक जाल्ले आपोस्तल, शिस आनी भावार्थी सगळ्यांनींतल्यान वचून सुवार्था परगट करूंक लागता. आनी थंयसर सुवार्था परगट करता आसतना ते स्पश्ट तरान सांगतात, जिविताच्या दाताराक तुमी कुरसायलो, जिविताच्या दाताराक तुमी पराधीन केलो. पोंस पिलात एक परकी तांकां, कित्याक तो रोमाचो नागरीक, रोमांत हांव आयिल्लो. रोमाच्या चक्रवर्तीचो सेजारायाचो तो एक अधिपती, ताचो एक दूत जुदेयान. आनी ताच्या मुखार तांच्याच एका व्यक्तीक, निरापराधीक नाजरेच्या जेजूक तांणी गुन्यांवकार म्हण ताचेर अपराध मांडलो. हे तांचें व्हड महापातक जावन आसा. तांचो व्हड एक महा अपराध जावन आसा. पिलातान सयत नाजरेच्या जेजूक निरापराधी म्हण फैसल दिलें आनी ताका सोडूंक निर्धार केलो. पूण जुदेवांनी मारली बोब. कुरसाय ताका, कुरसाय ताका. जर तर तूं ताका कुरसाय नाय, तूं सेजारायाचो विरोधी, सेजारायाचो चक्रवर्तीचो दुस्मान अशें सांगून पिलाताचें मन बदलीशें केलें तांणी. पिलातान उदकांत हात धुले आनी नाजरेच्या जेजूक जेरबान मान कुरसार जिवेशी मारूंक आपल्या शिपायांच्या हातीन दिवचें पडलें. पूण तो नाजरेचो जेजू जावन आसा, नीज सोडवणदार, देवा धाडलेलो तो, मागलेलो मेस्साया, हे सत धैर्यान परगट करतात सर्विले क्रिस्तांव. आनी ते तरी सांगतात, पवित्र पुस्तक पूर्ण जावच्या खातीर हें सगळें घडलां. देखून तुमी फातक रडा, जिणी बदला. कित्याक पुनर्जीवन जाल्ल्या सुमया जेजू क्रिस्त थंय आमकां सगळ्या मनशा कुळाक पातकांचें बोगसाणें आसा. मोगाचें न्हू. पुनर्जिवंत जेजू क्रिस्त थंय आमकां नवें जिवीत आसा. तर ह्या वाचपाचो अर्थ कितें जावन आसा? हें वाचता आसतना म्हज्या नियाळाक आयिल्ले 5 संगती. पुनर्जीवन जेजू क्रिस्त थंय मोगाचें आमकां आंतरीक बरी भलायकी आसा. वी से दॅट इनर हिलींग, वी हॅव दॅट इनर ट्रान्सफॉर्मेशन. आमकां भरोवन ओमतोच्या मापान जिवीत जियोंक समया जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा थंय दैवीक संदेश आसा. पयलें जावन आसा, सी एवरीथींग एज गॉड्स प्लॅन. सगळे क्रिस्तांव सुवार्ता परगट करता आसतना आयकतल्यांक स्पश्ट करतात, जें कितें घडलां हें सगळें देवाची मांडवळ म्हूण स्विकार करा. पळय, तुमी नेणारपणान तें केलें, त्या वेळार तुमकां कळीत जालें ना कित्याक तुमी जिविताच्या दाताराक नाकारतात, कित्याक तुमी एका परकी मनशाच्या पोंस पिलाताच्या अधीन तुमी तुमच्या मनशाक दितात. देवान धाडलेलो तो तुमच्या सोडवणे खातीर, पूण तुमी ताका नाकारून पराधीन करनासात. म्हाका आमच्या जिवितांत कितले फावटी घडटा. आमच्या जिवितांत देवाक आमी नाकारता, देवान धाडलेल्या व्यक्तींक आमी नाकारता, देवान दिवच्या संदेशाक, देवान दिवच्या त्या जागोवणेक आमी नाकारता, आनी आमी आमच्या भावा भयणी विरोध पातक करता.
आमचेच विरोध पातळ करता, आमच्या मतीच्या पवित्रपणा विरोध, आमच्या काळजाच्या नेणतेपणा विरोध, आमच्या कुडीच्या निष्कळपणा विरोध आमी पातळ करता. आमकां देवान दिल्ली वर्ती आशिर्वादां आमचे कुटुंबा जिवीत, ह्या आमकां दिवचें तें आपोवणें काजारी जिवीत, ह्या रिलिजियस जिवीत, धार्मीक जिवीत, ह्या देवान दिल्ल्या देण्या विरोध आमी पातळ करता. आमी आमकांच देवसराच्या सैतानाच्या हातांत आमी दिता. देखून आमी चड आनी चड देवातावन पयस सरता आनी थंयसर व्हड नश्ट, व्हड कश्ट, व्हड संकश्ट आमी अनुभव करता. देवसराच्या सैतानाच्या झाडांत आमी सांपडटा. जेजूक पराधीन केलो म्हणजे जेजूक देवसराच्या सैतानाच्या हातींत आनी दिलो. पूण जेजू कश्ट जालो तरी आपल्या बापाचें मिसांव तो जारी करता. खुर्सार मरोन देवसराच्या सैतानाचेर संपूर्ण तरान तो जैत व्हरता. आमच्या जिवितांत जें कितें घडलां तें सगळें आतां समया जेजूच्या पुनर्जिवानपणांत आमी वांटेली जावचें म्हळ्यार आमचें जिवीत जेजूक समर्पण दिवचें म्हळ्यार समी जेजू आमकां आमच्या पातकाक मरोन पुनर्जिवंतपणाक उठोवंक आमकां कुमक करता. देखून दुसरे विशयी आमी हांगासर जोणगेजय जावन आसा वय तें जावन आसा देवाक हर एका संगतींनी अर्घ आनी होगलाप दी. फाटल्या जिवितांत कितेंय घडलां जावंक पुरो, महापातकां घडल्यात, व्हड सलवणी घडल्या, व्हड नस जाला, व्हड संकट जाला, व्हड पातकांची संवय आमच्या जिवितांत आयल्या, पूण ह्या सर्वांक देवाक अर्घ आनी होगलाप दी. कित्याक हें सगळें देव आमच्या बऱ्याक म्हणून करता. रोमाकारां बरयलें पत्र अवसर 8 वळी 20 आनी 8. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 28. जो कोण देवाचो मोग करता आनी कोणाचो देव मोग करता तांकां तांच्या जिवितांत सोर संगती तांच्या बऱ्याक पडाशें देव करता. गॉड टर्न्स एवरीथींग फॉर आवर गूड. वेन यू लूक बॅक आवर पास्ट देर मे बी सो मच इवल देर. जायतें कोटेपण वायट आसूंक पुरो, पूण देव सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें करता. देखून आमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवया जें कितें आमच्या जिवितांत घडलां. आनी तिसरें आमच्या फाटलें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना समिया जेजूचें आमोलेक रगत तें आमच्या फाटल्या जिविताचेर आमी शिंपडोवया. लेट अस स्प्रिंकल द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस ऑन आवर पास्ट लायफ. खंयच्या खंयच्या जाग्यार आमी गेल्या, खंय खंयसर आमी देव ना म्हणल्या बरी जियेल्या, खंय खंयसर आमी पातळ केलें, खंय खंयसर आमी सलवणी अनुभव केली, खंय खंयसर थंयसर आयच्या पयल्या वचपा प्रकार जिविताच्या दाताराक आमी नाकारलो आनी देवसराक सैतानाक आमी व्यंग मारली. थंयसर जेजूचें आमोलेक रगत आमी शिंपडावन घेवया. समियान जेजू क्रिस्त थंय आमी बोगसणें जोण घेवया. आनी चवथें जावन आसा आमी सगळां बक्षिया. आमच्या जिवितांत कितल्या जाणांनी आमकां अन्याय केला, दुख येयलां, काळीज पापशिलां, आमकां बेजारा हाडल्या, तांकां सगळ्यांक आमी बक्षिया. तांकां बक्षून तांच्या खातीर मागया. दैवीक खाकुती विशयान नियाळ करची आमी ह्या दिसांनी. आमी दैवीक खाकूज जावया. दैवीक खाकूज जावचें म्हळ्यार आमी बक्षिया आनी आमी दिवया. बक्षुचें आनी दिवचें. तांणी केल्लें वायट आमी तांकां बक्षुचें आनी तांकां आमी उदार मनान दिवचें. संवसारी वस्तूंचे चड तांच्या आत्म्याच्या बात्यावे खातीर आमी मागचें, मागणें करचें, वर्त्या तरान आमी दिवचें. प्रेयींग फॉर अदर्स इज द ग्रेटेस्ट वे ऑफ फॉरगिव्हिंग अदर्स. बक्षुचें. आमच्या फाटल्या जिवितांत जर तर कोणेंय आमकां अन्याय केला, आमकां बक्षूंक एक अवकाश म्हणून आमी चिंतचें. आनी पांचवें जावन आसा आमच्या जिवितांत जें कितें आसा तें सगळें देवाक भेटोवन दिवचें. तेन्ना समी जेजू त्या पुनर्जिवानपणाच्या परजळान भरता. पळय सांपावली साव जावन आसतना स्टेफानाक ताणें फातरावन लगाड काडलो आपल्या सांगाता. पूण उपरांत तो पुनर्जिवन जेजूचो अनुभव करता, ताजें जिवीत तसो पुनर्जिवन जाता. जें कितें ताच्या जिवितांत घडलां तें सगळें देवाक भेटोवन दिता आनी देवूच ताच्या जिवितांत वावुरता आनी वर्ती अद्भुतां, विजमितां, महत्कार्यां ताच्या जिवितांत जातात. आमी आमच्या जिवितांत संपूर्ण तरान देवाचेर भवाट दवरया आनी देवा लागीं आमी मागया. आनी तिसरें आमी देवाचें आराधन आमी करया. पावल आनी सिलास सुवार्ता प्रकट केल्ल्या खातीर तांकां जैलांत बंदेंत घालें. आमी वाचता अपोस्तल कृत्य बुकांत 16व्या वसरान. आनी थंयसर बंदेत आसतना ते पुरपुरनात, ते कोणाची खोडी काडनात वा थंयसर दुखांत विळाप करिनात. आपणाक कश्ट मेळ्ळे, जरपातांचे मार मेळ्ळे, आंगार आमची खात पिंजली म्हणून,
मग देवाक ते अर्घ आनी होगलाप दितात आनी आमी जाणा देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आसतना मोदान जाता आसतना थंयसर भुंय कांपणी जाली सगळें धरण हाल्ली बंदडेचे म्हणजे त्या जैलाचे दारां सगळीं उक्तीं जालीं थालीं सगळीं तुटून पडले सावल आनी सिलास संपूर्ण तरान सुडका सडवण जोडटात सगळ्या बंदेंत आसले सगळो लोक सयत बंदेंत आसले सगळे अपराधी सयत पातक रडोन जिणी बदलतात आनी उपरांत आमी जाणा जैलाचो अधिकारी सयत तो समया जेजू क्रिस्त थंय पातयेंनी दवरूंक आराम करता पावल आनी सिलासा थंय वर्ती अद्भुतां विजमेतां जातात तर म्हाका न्हू हे घडीभर दोळे धांपून आमी मागया आमच्या जिवितांत जे कितें घडलां थंय पुनर्जीवन जेजूची कृपा वाळोवन दी सगळें देवाची येवजण म्हणून स्विकार करूंक आमकां कृपा मेळोवन दी आमच्या जिवितांत जे कितें घडलां सगळ्यां खातीर देवाक अर्घ आनी होगलाप आमी दिवया आनी समया जेजूचें भोव पवित्र आमोलीक रगत आमच्या फाटल्या जिविताचेर आमी शिंपडावन घेवया आनी आमकांच आमी बक्षया आनी हेरांकय आमी बक्षया आमच्या जिवितांत जे कितें घडलां सगळें देवाक आमी भेटोवन दिवया आमच्या कांतारांच्या बुकान P5 पेज नंबर 195 आमी काडया पेज नंबर 195 P5 तूं पवित्र देव इस्रायलाच्या स्तुती सिंहासनाचेर वस्ती करचो देव तूं पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासन वस्ती करचो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासनार वस्ती करचो देव तू पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया पावलाकानी सिलासा बंधनते सुटले पावलाकानी सिलासा बंधनले सुटले बंद स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो बंद स्तुती करताना सोडवून दिव तू आयलो आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव सुटका सोडवून लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया हालेलुया होसाना हालेलुया शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले शद्रक मेशक अबेदनेगो भुजांतले राखले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले पूजा स्तुती करताना थंडवारे ते भरले आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी देवा आमकां सुटका दी देवा आमकां सोडवून दी पवित्र देव तू पवित्र
पवित्र देव तू पवित्र देव सुडका सोडवो लाभोसो पवित्र देव पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव इस्रायेलाच्या स्तुती सिंहासना वस्ती करसो देव तू पवित्र देव हालेलुया होसाना हालेलुया 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 हालेलुया होसाना हालेलुया. समियान जेजूचे आशिर्वाद चडच्या वेळार आमी मागया सगळ्या संवसार बरासच्या सर स्टुडंट्सां बसत विद्यार्थी बसत परिक्षे तयाराय करनासात परीक्षा आसा की ना गोतना थोडे परीक्षा सहित कॅन्सल जाल्यात परीक्षेंत बरें हेंकन शिकोवंक जाणवाय बुदवंत काय उगडासाची सकत आमी मागया परीक्षेंत बरेंच आसतना देवाचो विशेष आदार तांकां मागया हरी एका भुरग्यांनी यशस्वी जोडीचे बरो फुडार जोडीच्या खातीर मागया परीक्षे जाल्ल्या भुरग्यांक इंटरव्यू आसात बऱ्या कामा खातीर बऱ्यांतलें बरें काम मेळच्या खातीर तांकां मागया सगळ्या संवसारभर लोक थंय हांगासर पयण करूंक आशेता ह्या दिसांनी गिमेच्या दिसांनी जायतीं कार्यक्रम आसात रोसाचें कार्य खराराचें कार्य आनी रेस्पेराचें कार्य सर कार्यांनी देवाचें आशिर्वाद तांकां मेळच्या खातीर कसलीच अडकळ येना जावच्याक व्हंकल्या न्हवऱ्यां बसत मागीं आनी काजारीचे सैरीक सोदतल्यां बसत मागीं वेळार तांकां जिविताचो सांगातीन मेळच्या खातीर हरी एक आशिर्वाद आमचेर आमच्या घराण्याचेर आमच्या कुटुंबाचेर आमी मागया पापसाहेब आदन पळय सभेच्या सर मुखेल्यांक आर्चबिस्पांक कार्दिनालांक पाद्रापांक सेमिनरिस्तांक धार्मीक भाव भयणींक देवाचें आशिर्वाद आमी मागया तरणाट्यां बसत प्रायवंतां बसत काजारी जोड्यां बसत ल्हान भुरग्यां बसत आमी देवाचें आशिर्वाद मागया सगळ्या मनशा कुळाक कोरोना वायरस ह्या कर्गांतले निवारच्या खातीर आमी मागया सर आमची त्या सवा बोपय सक्रामेंताच्या पांयां तळा दवरून ताचें आशिर्वाद आमी जण घेवया. दैविक स्पर्श तुजो सोमिया हर एक घडये तूं आमकां दिता